लाईव्ह असायचं. लाईव्ह परत केप्यां काँग्रेस सीट दवरपाक सक्सेसफूल जाल्या आनी हे फावटी न्यू फेस केपी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी कितें म्हणटा तेजेर? आमी फ्रॉम डे वन सांगलेलें की केपें हो काँग्रेसीचो गड आनी आमी खूब त्रास घेवन परत ब्लॉक घडोवन सगळें करून ह्या फावटी परत एकदां काँग्रेसीचो झेंडो केप्यां फटकयला. आनी अशेच भाशेन आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आहाय ते मुखारय बी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावन ह्या वाठारांत काँग्रेसीचोच गड हें आमी सिद्ध करून दाखयतले. नमस्कार. आयज आम एकदम खुशाल की केपेंकारांनी एक रायट डिसिशन घेयलो. एल्टनाक ऑलमोस्ट 4500 वोटांनी जिखयलो आनी लोकांनी कित्याक डिसिशन केलें हें कित्याक लोकांक चेंज जाय आसलेलो. समथींग डिफरंट, समथींग नीट, समथींग क्वायट, समथींग क्लीन, समथींग एडवेंचरस एंड समथींग विथ अ विजन. देखून लोकांनी हो व्हडलो डिसिशन घेयला. काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट एल्टन डिकोस्टाक फर्स्ट टायम नो एक्सपिरियन्स इन पॉलिटिक्स, अ लिटल बिट एक्सपिरियन्स इन पॉलिटिक्स, बट फर्स्ट टायम MLA. एंड आय प्रॉमिस यू हांव तेका एक स्ट्रॉंग सपोर्टर. I promise the people of Kepen, like he's promised, he will follow the manifesto that he's given and he'll fulfill everything that is given to him. केपेंकारांचो सगळो तेच्या मॅनिफेस्टो करून दाखयतलो आनी फुडली 5 वर्सां तो कितें करता दाखयतलो लोकांक कितें करूं जाय आसलें. फाटली 20 वर्सांनी आनी कितें करूं मेळना आनी दाखयतलो. सो थँक्यू सगळ्या केपेंकारांक तुमी हेल्टनाक शिकयना. थँक्यू. देव बरें करूं. पयलीं फावटीन हांव आख्खे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी देव बरें करता. आयज तेणी दाखोवन दिलें ते हे पार्टेसून ते पार्टी वयता ते मनशाचो जागो दिसलो. आयज बाबू पळयता म्हणटालो आपूण 5,000 मतां काँग्रेस ही केपकारांची दाखोवन दिली आनी एल्टनाक 4,000 वयर मतांनी निवडून आज केप्यांक एक बरें चेंज म्हणटा जाल्लें आनी हे चेंज ह्या रुपान आमकां एल्टन डिकोस्टा हो निवडून येयल्लो आसा. आयज बाबू कवळेकर हो डेप्युटी CM आसून सुद्दां हेका आमी 4,000 मतांनी म्हणिल्लो आसा. सो आयज केप्यां लोकांनी आयज इतलें डिसायड केल्लें आसा की आमचो बदल आसतो. बेकारी आमची वाडलेली आहे. आमचे भुरगे जॉब नासलेले ज्यो आमकां खूब बदल जातलो आनी बरें आमकां आमदारांक पळोवपाक मेळटलो.